नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। गोंयांत बसून गोंयकारपण आनी अस्मितायेचेर उलोवंक सोंपें। सायट इन्स्पेक्शनाचे कश्ट घेवंक नाका। म्हादयचे सायट इन्स्पेक्शनाक 40तले 4च आमदार। पोलीस राजकारणी ड्रग माफिया नेक्ससाचे चौकशेक नेमिल्ले एसआयटीन मागलो ड्रग्स नेक्ससाचेर हाऊस कमिटीचो रिपोर्टाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय। सरकारी शाळांतल्या भुरग्यांचो आंकडो एकसारको पडटा। एडेड अनएडेड शाळांक अच्छे दिन घराघरांनी ट्रान्सपोर्ट वाडला, ताचो खंय परिणाम? मुख्यमंत्र्याचे रजाव। पारशा रिनोवेट केल्ल्या खाजन गुंडो बानाट तवनास टुरिस्टांचो उपद्रव। टुरिझमाच्या नांवान तवनासपणा सोरो ड्रग्स बायला चलयांच्या फगडा मेरेन सगळे पारशेचो लोक विटलो। संजय लीला भंसालीचे वादग्रस्त पद्मावत गोंयभर रिलीज। थिएटरांनी आनी मल्टीप्लेक्सांनी पद्मावत शो हाऊसफुल। लोकांच्यो प्रतिक्रिया मिक्स। आनी खेळांत आयएसएलांत मुंबई सिटी एफसीन एफसी गोवाक 4-8-3 मारले। एफसी गोवाच्या बाबत डिफेन्स परत एक्सपोज। तॅरिटनाक रेड कार्ड पडिल्ल्यान एफसी गोवाची 10 जाणांनी झुंज। गोंयांत बसून गोंयकारपण आनी गोंयच्या अस्मितायेचेर उलोवंक सोंपें। कणकुंबी येवन कर्नाटकाची कर्मां सता पळोवपाचे कश्ट घेतिल्ले जाल्यार म्हादय खातीर आशिल्ली कळकळ कळपाची म्हणून सभापती प्रमोद सावंतान विधानसभेतल्या अस्मिताय बाल्यांक दिले। विधिमंडळ सचिवालयान आमदार मंत्र्यांक म्हादयचे सायट इन्स्पेक्शन दवरिल्ले। 40तले 4च पावले। म्हादयचेर सध्या लोकांबरोबर आमदार मंत्र्यांची जागृती चल्ल्या। सोमारा विधानसभा संकुलात खासा लेक्चर जाल्ले। 40 आमदारां सयत आदले आमदार मंत्र्यांक खासदारांकय आमंत्रण पाविल्ले, मात पावले 40तले 6 जाण। आयतारा म्हादयचे सायट इन्स्पेक्शन जाले, थंय आनीक 2 गळ्ळे। 40तले 4च। सभापती उपसभापतीक म्हूण तूं चुकच ना। उरलो एक प्रसाद गांवकार आनी आमदार आदली पर्यावरण मंत्री अलिना। दिस इज व्हेरी बॅड, म्हणजे एकदम अत्यंत वायट स्थिती जी आसा ही कळसा नदीची जाल्ली आसा। कळसा नदीचे ओरिजिनल उदकाचो फ्लो हो कंप्लिटली नश्ट जाल्लो आसा। गोंयच्या दृश्टीन ही धोक्याची घंटा आसा। बट खरें म्हणजे कर्नाटकचे लोक ज्या पद्दतीन उठोन पेटल्या पळय न्ही रे, त्या पद्दतीन गोंयच्या लोकांन उठून पेटोवंक जाय। कारण गोंयकार आनी गोंयकारपणां म्हटली म्हणून जावची ना। गोंयकार आनी गोंयकारपणां सगळें अस्मिताय जर आमी शाबूत दवरतले आसत जाल्यार ती अस्मिताय शाबूत दवरपा खातीर म्हादय नदीचें उदक जें आसा हें गोंयांत येवप अत्यंत गरजेचें आसा। तेन्नाच गोंयकारपण उरतलें आनी तेन्नाच खरी अस्मिताय जी आसा पळय न्हू ही जिती उरतली अशें म्हाका दिसता। गोंयकारांक सगळ्यांक एक कडेन मेळून ह्या मादयेच्या विशयाचेर जावं ते सावथ जावं नॉर्थाचे सगळे गोंयकारांक एक कडेन मेळून ह्याच्या विशयाचेर आमकां विचार करपाक जाय। विचार करपा नंतर ते झगडून आमी ते करून घेवपाक जाय। ट्रिब्युनलान जी केस चालू आहा, केस चालू असताना कर्नाटकाच्या सरकारान WRD डिपार्टमेंटान जे हिंगा वायलेशन केल्लें आहा तितून सत्य आसा। ट्रिब्युनलाचे जज बसून खुद येवन पळयत जाल्यार ते शॉक जातले की हे जे काम इतले मोठ्या प्रमाणान केल्लें आहा हे रिवर फ्लोचे बेजन केल्लें आहा। एक समिती काडपाक जाय, एक कमिटी आनी हिंगासर हाडून तेणी चॅक करपाक जाय। हो विषय आसा तो विधानसभेन हाडपाक जाय आनी विधानसभेन कॉलिंग अटेन्शन घालून ह्या विशयाचेर जर चर्चा केली, कर्नाटकाच्या तुलनेन आमचे जे लोक आसा ते ह्या विशयाचेर खूप स्लो पद्दतीन जागृत जाल्ले आसा। आमचो रिपोर्टर कणकुंबी गेल्ले कडेन थंयच्या कांय लोकांकडेन उलयलो। थंयच्या लोकांकूय कळसा बंडोरा प्रकल्पच जाल्लो नाका। आमकां हे कामा पासून गांवच्या लोकांनी रोजगार सुद्दां मेळोंक ना। आमच्यो जमनी सगळ्यो गेल्यो, तांकां तुटपुंजी कांय तरी मेळ्ळे थोडे फार, आनी ह्या प्रकल्प पासून आमकां कांय फायदो ना आमचो। आनी ह्या प्रकल्प पासून उलटे आमी करूं शकता। म्हणजे ह्या जे उदक व्हरता म्हणटा न्ही तुमकां पिवपाक, ते तुमकां हे करता खंय कोण आसूर 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 गोवामध्ये काय इथं तुम्ही कसं सेटलमेंट जाणून दे। चलो चल रे, सोड आसो सोड सोड तो ताका दिवन दितलो। तरच आमकां हेजूच जालो रे, खंयचो ह्यो आमकां कॅनल जाल्या पासून आमी पाणी बंद जाला। पाणी बंद झालं म्हणजे घर बांधवायचं बंद झालं।
पहिले तुम्ही शेत बी करताले हांगा? शेत आमचे हे पुरे शेतच आहे आमचे, ते दिसता हे पुरे सगळे शेत ते गेले कॅनलातच गेले न्हू. असे कितके जाण शेतकार सांगा? हे काहीतरी म्हाका दिसता 40 लोक असत. 40 लोक म्हणजे कोणाकूच आता उदक ना? ना ना ना. आणि हो कॅनल बोला तुमका किती फायदो असतो? आमका काहीच फायदो ना. ह्यो कॅनल झाल्यापासून आमका नुकसान तो कोणा खातीर फायदो आहे कसा? ह्यो फायदो आता खालती गेलो. पण तुमचो त्याका विरोध आसा? आमचो खूप विरोध असलो पण ते ऐकूक तयार ना न्हू. दुसरे वाटेन कर्नाटकात नेट धरला. कर्नाटकाक इलेक्शनाचे वारे व्हावता असताना बोवाळात म्हादयचे उदक पदरात पडले म्हूण कर्नाटकान सर्वपक्षीय पावण्यार लॉबिंग सुरू केला. पर्रीकराची तयारी असल्यार ताचे बरोबरूय चर्चा करपाची तयारी सिद्धरामय्यान दाखयली. बीजेपी म्हणटा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनला मुखार असताना प्रधानमंत्र्यान मदीं पडप बरोबर जावचें ना. बीजेपीन वेगळी भूमिका घेतिल्ल्यान बसका फिसकटली खरी, मात प्रधानमंत्र्याक मदीं घालपाचे कर्नाटकात नेटान यत्न चल्ल्यात इतले खरे. आणि जुने सचिवालयाकडे आमचे बाकीचे सगळे पूर्ण गोयचे जे कोण ह्या यात्रेचे जे येवपी आसात ते सगळे जुने सचिवालयाकडे येवन ताची एक पणजेन फेरी जातली तसो एक कार्यक्रम ठरलेलो आसा. 4 ते 5 पर्यंत पैदल यात्रा जातली रथा बरोबर आणि 5 आमच्या आझाद मैदानाचेर सभा जातली आणि थंयसर ह्या यात्रेचो समारोप जातलो. म्युझिक वॉरियर्सान आयतारा मडगांव ओपिनियन पोल स्क्वेरार म्युझिकल विरोध केलो. श्वास रे मांडवीचो प्राण रे भादे अस्तित्वाचे या सरकारान गोयचेर एक व्हडले संकट हाडला. मदीं म्हणटा उदा दिवया म्हादयचे, मदीं म्हणटा ना परते म्हणटा दिवया. सगळेच इलेक्शन कर्नाटकान जे इलेक्शन जावपाचे आहा ताका लागून सगळेच पॉलिटिकल जे मास्टर दिल्लीच्यान सांगतात जे डमरू हालयतात तसो हांगा नासता. कालच एका भाजपाच्या खासदारान सांगला कित तरी चाळून घालपाचे प्रयत्न करतात गोंयान लोकांक. विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार सांबाळा म्हणून. गोंयकार कोण म्हणटा विवा पोर्तुगाल? आम्ही विवा कार्निवाल म्हणटा, विवा शिगमो म्हणटा, सगळे म्हणतात, पण विवा पोर्तुगाल कोण म्हणना? आमकां गोंयचो मोग आसा. बेश्टेच खंय तरी हांचे कसलेच मुद्दे ना, कसलेच इश्यू ना. या सरकारा कडेन कसलेच हे ना. नेगेटिव्ह जायच आहा लोकां मुखार दिसान दीस म्हणून एक कित तरी नवो मुद्दो हाडप, लोकां मदीं फूट घालप. आमच्या गोंयान जी शांतिकाय आसा, हिंदू भाव आसा, क्रिस्तांव भाव आसा, सगळे एकवटान रावतात, मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करप हे भाजपावाले. आणि काल एक नवो कित तरी एक ताणी हे तयार केला, विवा पोर्तुगाल म्हणप ना म्हणून. हांव कापुस्तान असल्या ताका सांगता जाय ते करून नाका. हांव म्हणटा विवा पोर्तुगाल. म्हाका गोंयचो मोग आसा. म्हादयचेर सध्या लोकांबरोबर गोयच्या आमदार मंत्र्याकूय हलोवन जागे करपाची परिस्थिती. लेक्चराक 6 जाण, सायट इन्स्पेक्शनाक 4. निकतेच आमदार मंत्र्याक संविधानाचेर एक्सपर्टांचे लेक्चर जाले. थंयूय खंय 5 बोडकां. आमदार मंत्र्यांच्यो सध्या प्रायोरिटी भलत्योच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोलीस राजकारणी ड्रग माफिया नेक्ससाच्या चौकशेक नेमिल्ले SITन ह्या इश्यूचेर नेमिल्ले हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट सरकाराकडच्यान मागला. आदलो नवेचो आमदार मेकी पाशोकेच्या अध्यक्षतेखाला हाऊस कमिटीन 2013 रिपोर्ट दिल्लो. आता ही SIT टीम खंय ह्या रिपोर्टाचो अभ्यास करून फुडें कितें करपाचें तें थारायतली. पुलीस राजकारणी ड्रग्स माफिया कथीत नेक्ससाचे चौकशेन नेमिल्ली SIT कामाक लागली. SITन गृह खात्याक आनी विधानसभेच्या सचिवाक हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट मागूंक चीट बरयल्या. तांकां खंय हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट जाय. SITचो मुखेली कार्तिक कश्यप सांगता ते प्रमाण हाऊस कमिटीचो रिपोर्ट हाताक लागलो काय फुडले काम चालू करतले. We have, as of now, officially asked for a copy of the House report from both Under Secretary Home Department and the Under Secretary to the Legislative Assembly. So as soon as we officially get the report, we will go through it and then take a future course of action. 2013 आदलो आमदार मिकी पशेकोच्या अध्यक्षतेखाला हाऊस कमिटीन दिल्ल्या रिपोर्टान पुलीस पॉलिटिशियन ड्रग माफियाचो नेक्सस आसा म्हणपाचे निरीक्षण केले. कमिटीच्या रिपोर्टान आदलो गृहमंत्री रवी नाईक, रॉय नाईक, DGP लेव्हलाचे काय पुलीस अधिकारी ते पुलीस कॉन्स्टेबलाची नावाय ह्या रिपोर्टान आसात.
मात विधानसभेन हो रिपोर्ट मानून घेवंक नाशिल्लो। कमिटीच्या दोगा वांगड्यांनी रिपोर्टाचेर हरकत घेवन सय करूंक नाशिल्ली, ताका लागून त्या रिपोर्टाचे फुडें कांयच जालें ना। आता 5 वर्सां उपरांत सरकार SIT नेमून हो रिपोर्ट परत उस्तिता। When the report was prepared, that was for time period 5 years earlier to that. So we'll have to see. That is no consequence. We'll do the best for future. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। सरकारी शाळा जाग्यार घालपाच्यो गजाली सरकार करता खरो, पण सध्या अच्छे दिन एडेड आणि अनएडेड शाळांचे। सरकारी शाळांनी परिस्थिती हाताबाहेर। 5 वर्सांत सरकारी शाळांनी भुरग्यांचो आंकडो प्रचंड पडला। भुरगीं चल्ली एडेड अनएडेड शाळांनी। सरकारी शाळा कितल्योश्योच पट मायज, भुरगीं पळयल्यार खंयचे खंय कांयच ना। मुख्यमंत्री म्हणटा घराघरांनी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी वाडिल्ल्याचो खंय परिणाम। 2012-13 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 899 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 30,350। सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 201 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 39,714। विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 138 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 28,654। 2013-14 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 860 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 28,901। सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 238 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 42,261। विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 124 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 27,562। 2014-15 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 825 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 25,293। सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 251 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 45,168। विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 121 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 25,678। 2015-16 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 800 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 30,350। सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 255 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 47,427। विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 122 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 24,770। 2016-17 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 781 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 22,056। सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 270 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 49,300। विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 122 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 25,111। 2017-18 वर्सा सरकारी मुळाव्यो शाळा आशिल्ल्यो 780 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 21,192। सरकारी अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 270 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 50,679। विना अनुदानित शाळा आशिल्ल्यो 122 आनी विद्यार्थी आशिल्ले 25,173। सरकारी शाळांनी बांक रिकामे कित्याक? शिक्षण मंत्र्याची जाप ही। लक्षात अशें आयलें की प्राथमीक शिक्षण जर घराघरापर्यंत गेलें ना आनी प्राथमीक शिक्षण जर सारकें जालें ना जाल्यार फुडल्या शिक्षणाचो दुसरो मजलो हो प्राथमीक शिक्षणाच्या पायाचेर अवलंबून आसतलो। आनी म्हणून तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं केलें जाल्यार गांवांगांवांत वाड्या वाड्याचेर शाळा काडल्यो, कोणा कडच्यान जमीन डोनेट केली। खूब जाणांक तें म्हत्व कळना। आतां पेपराचेर अनेकदां बातमी येता अमक्यो शाळा बंद पडल्यो, तमक्यो शाळा बंद पडल्यो। आनी त्यो शाळा बंद पडपाचें एक कारण आसा म्हत्वाचें। हाऊस साहेबान गांवांगांवांत वाड्या वाड्याचेर काडली, कित्याक ना जाल्यार तुमकां 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर चलचें पडटालें आनी लोक वचपाक तयार नाशिल्ले 5-5 किलोमिटर त्या शिक्षणाक। इतलें म्हत्व लोकांक लक्षांत येवंक नासलो। जो पळय सर्वसामान्य गोंयचो गोंयकार आसा तो इतलो पयस वचना आसलो, ताका लागीं शाळा हाडल्या मुळे तो गेलो शाळेत। आतां ताची इतले लागीं शाळा बऱ्याचदा गरज नासता, कारण आतां भुरगीं कमी जातात। 1.6 रेशियोचेर आमी पावले पर कपल, त्यामुळे रेट देंवता भुरग्यांचो। वाड्यार आतां भुरगीं संख्याच देंवली। आनी दुसरी गजाल म्हणजे दुसरी शाळा ही हार्डली 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर त्याचं मोटरसायकलीन मारले किंवा बशीन बसले की पावता। कम्युनिकेशन ट्रॅव्हलिंग हे इझी झाले आणि त्यामुळे वाड्यार 8 भुरगीं ती 8 भुरगीं सुद्धा शाळेत आयल्यार शाळा चलूंक शकना, पण ताची गरज 1963-64-65 एब्सोल्युटली आवश्यक आशिल्ली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।